मोगाच्या भाव भयणो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां आमंत्रण दिता, आमकां आपयता देवाचे काकुतीचो मोग आमी आपणावंक आनी ताचे दूत जावंक. एकदां एकलो भुरगो आपल्या घरान खेळटा आसतना तो एक सोबीत सुंदर बरो म्हारग आसलो एक वाज तो मेजार आसलो, तो पडलो आनी मोडलो आनी फुटलो. ताचो बापूय ताका तापयतलो मारतलो अशें चिंतून हो भुरगो लिपोवन रावता. आनी बापूय सांजचे वेळार आयले उपरांत तो भुरग्याक सोदता, भुरगो ताका मेळना. आनी शेकी ताका भुरगो सोफा फाटल्यान लिपलोलो मेळ्ळो. तो आपल्या भुरग्याक भायर आपयता, आपल्या वेंगेन घेता आनी ताका सांगता, हांव दुखी जालो हो वाज फुटला म्हणून, पूण हांव खुशाल कित्याक तूं म्हाका परत मेळ्ळा म्हणून. खूब वर्सां जाल्या उपरांत हो भुरगो आतां व्हड जाल्या उपरांत अशें चिंतूंक लागता, म्हाका कसली शिकवण मेवली ह्या घडणे वरवीं. ताका कळीत जालें की ताचो बापूय सगल्या वस्तुकीन ताचो सुबेज मोग कोत्तालो, ताका मोल दितालो. हेंच आमी पळयता आयचे पयले वाचपान. देव ओजियास प्रवादी वरवीं इस्रायल पोजेक उगडास कोत्ता, हांव तुमचो इतलो मोग कोत्ता, हांव तुमकां परत घेवंक म्हजे वेंगेन दवरूंक सोदता, हांव तुमकां वाट दाखयतलो, हांव तुमकां जेवण दितलो, हांव तुमचेर कसलेंच खास हाडचो ना, हें तो आमकां सांगता. आमी हेच आमच्या जिवितान अनुभवता, कित्याक खुबशे फावटी आमी चुकी कोत्ता, आमी देवा कडसून पयस वेता, पूण देव परत परत आमचेशी येता आनी आमकां परत आपणाशी ओडून आपल्या गोपान दवरता. हें आमी जेन्ना अनुभवता हेंच आमी दुसऱ्यांक दिवंक ताचें दूत जावंक जाय, अशें जेजू आमकां शुभ वर्तमानान सांगता. कित्याक जेजूचे शीस जेजू बरोबर जियेले, रावले आनी ताचे कडेन शिकले कशे भाशेन ती बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक जाय. आनी तो आमी जेजूचे पाटलावदार म्हटल्यार आमकांय जेजू आयज भायर धाडटा वचून ही बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक. ही खबर म्हटल्यार दुसऱ्यांक भोगसणे दिवंक, दुसऱ्या सवें दया काकूत दाखोवंक. आनी पयले सुवातेर आमी हें आमचे फॅमिलीनूच सुरू करूंक जाय. हे खुबशे फावटी आमचे फॅमिलीनूच खुबसो दुस्फोट जाल्लो आसा. आमी एकामेका सवें पयले सुवातेर बसून उलोवंक, दुसरे आमच्या दुस्माना पासत मागूंक, अशें आमी जेन्ना कोत्ता आमी सर्गीचें राज हे बांदून हाडूंक आमचें हातबोट घालता आनी देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोडटा. तोच हीच कृपा आमकां मिसान मेळो म्हणून मागुया.